Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 15 मार्चाक आमदारांचो सोपुतविधी सुवाळो 40 निवडून आयिल्ले उमेदवार मंगळारा 11:30 आमदार म्हणून सोपुतविधी घेतले. सावड्ड्यान निवडून आयिल्लो गणेश गांवकाराक हंगामी सभापती म्हणून नेमला. ताचो सोपुतविधी सोमारा राजभवनाचेर जातलो म्हूण राजभवनान कळयला. हे खेप नव्या विधानसभेत आमदारांचो सोपुतविधी पयलीं आनी मुख्यमंत्र्याचो सोपुतविधी मागीर. सुत्रा कडच्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हेर राज्यांनी होळये उपरांत सरकार स्थापन करपाचें थारायलां. त्याच कारणाक लागून गोंयचें सरकारूय हुमळ्ळां. गोंयांत होळयेच्या म्हळ्यार शिगम्याच्या दिसांनी बऱ्या कामाक हात घालिनात म्हण आतां बीजेपीन खंय केंद्राक कळयलां म्हूण सुत्रा कडच्यान कळटा. 16 वा 17 तारखेक सरकार स्थापन करपाचो सध्या प्लान चालू आसा. दोतोर प्रमोद सावंतूच मुख्यमंत्री म्हूण परत सोपूत घेतलो अशें खासा सुत्रा कडच्यान कळटा. केंद्राचे प्रभारी गोंयांत येतकच आमदारां बरोबर बसका जातली आनी उपरांत मुख्यमंत्र्याची अधिकृतरित्या घोशणा जातली. रमेश तवडकार खंय सभापती म्हूण सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.